Holla pa 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 pa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. सुरवातेक आमी मागणें करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अर्गां तुका बापा वखाणणी तुका बापा ह्या दिसा खातीर ह्या वेळा खातीर ही जी आमची रितीर आयज सुरवात जाता तूं जाणाय बापा जें कितें आमचे कावजाचें ओतरेक आहा तें आनी तुज्या उतरान आमी वाडोंक आनी चोडोंक हें उतर जें तूं उलयतलोय म्हज्या तोंडानसून तुका खबर आहा हिंगसर कोणाची गरज कितें पळय ती आनी तेंच तांकां लागता तेंच तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलोय. तुजें उतर म्हणटा जंय ते गांवत दोगांवत ते गाहान थंय 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 तूं हाजीर आसाय. ओय बापा आमी सोत मानता की तुजें हाजीरपण ह्या जाग्यार आसा आनी जें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें तें तुजें उतर म्हणून जे एक एक उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें तें तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता आनी ही शिकोवन जें तूं आमकां शिकोवचो आहाय तें तूं सोंप्या उतरांनी आमकां एकदम सोंपी केलाय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवी कोत्ता. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. खंय आहा सगलीं? खंय आहात? माय खंय आहाय? आशिर्वादीक उलोवंक जाय न्हू आमी कितें म्हणूंक जाय? आशिर्वादीक आहा देवाच्या फावरान भरलेलीं मनशां आमी. सो आमकां कितें जाय पळोवंक तेंच आमी उलोवपाक जाय. कोणें विचारलें जाल्यार आमी कितें म्हणटा? आहा बरीं. चडशें आमी म्हणटा कितें? फायन. तें संवसारी उतर न्हू. पूण जेन्ना आमी देवाच्या राजाचीं भुरगीं तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय? आमी आशिर्वादीक. आमी बेसांवान भरलेलीं. भरल्यात न्हू आमी बेसांवान? सगळीं सोत मानतात? आर्गां जेजूक. तेंच उतर आमच्या तोंडानसून भायर सरोंक जाय. जितलें आमी उतर उलयता जें कितें आमकां जाय तें देवाच्या उतरा प्रमाणें तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. आतां एक सिंपल क्वेश्चन विचारता. स्वर्ग आनी संवसार देवान कसो रचलो? सगळीं जाणान? कोण नको आसलो? सगळीं जाणान न्हू आमी? उतरा उदेशी तेणें घडला आनी जें कितें आमकां आतां आमच्या भोंवतणी दिश्टी पडटा तें सगळें उतर उलोवनूच तेणें घडलां. सो आतां आमकां तेणें ह्या पृथ्वीचेर आमकां अधिकार दिला. दिवंक ना? दिला न्हू. सो आतां आमी उलोवपाक नाका हें उतर? उलोवंक जाय न्हू. प्रेज गॉड. आमी पळोवया जेनेसीस 1:1 उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो चॅप्टर पयली वळ. कितें म्हणटा हिंगासर? कोणा कडेन कोंकणी बायबल आहा? कोण वाचता? ओके वाच. थँक्यू जीसस. ओके तितल्या म्हणसर हांव हें वाचतां. इन द बिगिनींग कितें म्हणटा? सुरवातेक देवान रचलें. कितें रचलें? स्वर्ग आनी संवसार. कितें रचलें? कोणें रचलें? देवान रचलें. तें भोव गरजेचें. कोणें रचलें तें आमकां खबर आसपाक जाय. देवान रचलें. आतां फुडें कितें म्हणटा? 1-2 And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. कितें म्हणटा? संसार जो आसलो तो कसो आसलो? आकार नासलो. काळोखान भरलेलो. आकार नासलो न्हू. आनी पवित्र आत्मो ही आसलो.
हां उदकाचे भोंवतणी तो भोंवतालो. कित्याक भोंवतालो? प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्याक उतर जाय. कितें घडून हाडटलो जाल्यार ताका तें उतर जाय. पवित्र आत्मो हा, पूण आमी तर तें उतर उलयनात जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कांयच बरेपण पळोवंक पावची ना. सो हिंगासर म्हणटा तो बोवाडे मारतालो उदकाचेर. उदकाचेर कितें करतालो? बोवाडे मारतालो. आनी तेन्ना कितें स्वर्ग आसलो तेन्ना उजवाड आसलो स्वर्गार संवसारान उजवाड आसलो ना, आकार नासलो. पूण देवान कितें केलें त्या टायमार? सकयल कितें म्हणटा? देवान म्हटलें लेट देयर बी लायट. कितें म्हटलें? उजवाड जा. पूण तेणें कितें पळयल्लें पळयताना? काळोख. पूण तो काळोख उलयलो ना. आमच्या जिवितान जेन्ना कितें परिस्थिती आसता ओ कितें प्रॉब्लम येता, आमी कितें करता? आमी उलयता देवाचें उतर. आं कितें करता आमी उलयता. आमकां दिसती पडटा तें. तो हें देवाकूय दिसती पडटालो काळोख. आकार नासलो तोय ताका दिसती पडटालो. पूण तो उलयलो. देव जाण तर तेणें आपल्याक कितें जाय तें उलयलें त्या टायमार, जाल्यार आमी कितलें उलोवपाक जाय? कित्याक आतां तेणें अधिकार प्रितुमेर आमकां दिला. आमकां दिला न्हू. मागीर आमी उलोवचें पडलें ना उतर? 2 भाशेचें उतर आहा. कसलें कोण जाणा? हां एक भावार्थाचें आनी एक भिरांतीचें. दोनूय आमकां आयकोन येता. भावार्थूय आमकां कसो येता? रोमन्स 10:17 आमकां कितें सांगता? कसो येता आमकां भावार्थ? खबर आहा? देवाचें उतर आयकोन आमकां भावार्थ येता. तेच भाशेन जेन्ना कितें भिरांतीची गजाल घडटा, न्यूजार कितें दाखयता, तेन्ना आमी तें आयकल्यार आमच्याय भितर भिरांत रिगता. सो दोनूय भावार्थ आनी भिरांतूय आयकोन येता. सो आमी कितें निर्णय घेवंक जाय? कितें चूज करूं? कसलीं उतरां उलोवपाक? भावार्थाचें उतर म्हटल्यार पवित्र पुस्तकान जें कितें बरयलां तें भावार्थाचें उतर. भावार्थान भरलेलें उतर तें. आनी तेंच आमी दिसपटी आमी तें उच्चारूंक जाय आमच्या तोंडांतसून. आमकां कितें दिसती पडटा तें आमी उलोवंक जायना. आमच्या जिवितान जी कितें दुयेंस येयलां ओ कितें येयलां तें देवा कडसून केन्नाच येयना. तें कोणा कडसून येता? सैताना कडसून येता न्हू. देवा कडसून येता आमकां दुयेंस? कितलीं जाणां म्हणटा देवा कडसून येता? देवा कडसून येयना. पूण आमकां सोजमणी ना म्हणून आमकां दिसलां न्हू जायते फावटी की दुयेंस पिडा देवा कडसून येयल्या, पूण खऱ्यांनी देवा कडसून न्हू. एक म्हटल्यार आमचें उतर उलयलां तेच उतरांतल्यान तें घडोवन येयलां. प्रेज गॉड. केन्ना रागाच्या भारार आमी कितें उलयतात न्हू उतर? चिंतिनासतना उलयतात न्हू. पूण कितें उलयतलो जाल्यार आमकां पयलें चिंतप कितलें गरजेचें न्हू. आमकां बेश्टेच उलोवंक जाता पयलें आमच्या मनान येता तें. मनान येता न्हू. आमकां कितें उलोवंक जाय तें पयलें आमी मनान येता न्हू. आमी कितें उलयतलीं ती जाल्यार आमकां तेजेर अधिकार घेवं येता. जाता न्हू. पूण तरी आसतना आमी कसलें उतर उलयल्या? संवसारी उतर उलयल्या. जूंय काळोख आसलो, संवसाराक आकार नासलो, तेन्ना देव उलयलो उजवाड जा. तो काळोखाचें कांयच उलोवंक ना. आकार ना म्हणून ताणें कांयच म्हणोंक ना. पूण उजवाड जा म्हटलें. तेणें तर उजवाड जा म्हटलें जाल्यार आमच्या जिवितान ज्यो परिस्थिती येता तेन्ना आमी कितलें उतर उलोवंक जाय? आमी उलयतात देवाच्या उतरा प्रमाणें उलयतात आमी. चडशें ह्या तोंडांसून आमचें कितें भायर सत्ता? उतर न्हू. पूण कसलें उतर? तें भोव गरजेचें. कसलें उतर भायर सत्ता? मोगाचें ना. चडशें आमी कितें संवसार कितें शिकयतात तेंच उलयतात न्हू. कोणें आमकां कितें म्हटलें जाल्यार आमी ताका पोत्त्याक पोत्तून त्याच संवसारी हितून दितात न्हू. प्रेज गॉड.
थँक्यू जिजस. सो हिंगासर म्हणटा देवान म्हटलें उजवाड जा, आनी कितें जालें? उजवाड जालो थी? जालो न्हू. कित्याक हें उतर जें आमी उलयता तेका जेन्ना आमी तें उलयता एक पावर रिलीज जाता आमच्या तोंडांसून, एक पदवी, आनी तें घडोवन येवंकूच जाय. तेका लागून पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? आमी जें कितें उलयता तेंच आमकां फावो जाता. प्रेज गॉड. कितें आमकां कोमता हें आमी कितें उलयता तें आमकां फावो जाता म्हणून? खबर? प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा आमकां? कितें म्हटलां पयलें? कसलें उतर म्हटलां पयलें? मरण आनी जिवीत. मरण आनी जिवीत म्हटलां न्हू. डेथ एंड लायफ म्हटलां. सो कितल्या भाशेची उतरां आहात? 2 भाशेची. मरणाचेंय आहा आनी जिविताचेंय उतर आहा. पूण आमी एक नियाळ करपाक जाय, ओ आमी बसोन चिंतपाक जाय, हांव दिसभर बाबा कसलें उतर उलयतां? हांव मरणाचें उलयतां? मरण म्हटल्यार कितें हिंगासर? मरप? फिजिकली मरप? ना, स्पिरिच्युअल. आनी मरण म्हटल्यार जें कितें पवित्र पुस्तकाच्या आड उतर येता तें सगळें मरणाचें उतर. Every word that contradicts to God's word, it is the word of death. Praise God. Thank you, Jesus. So आमकां हिंगासर चॉयस आहा. आमी मरण उलोवंक जाता ओ जिवीत उलोवंक जाता. कितल्या जाणांक खबर नासली? आतां हिंगर जी आमची भाव भयणां तांकां खबर नासली की मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आहा, पदवी आमच्या जिबेचेर आहा म्हणून. नासली खबर? आसली. पूण तरी आमी जिवीत उलयतात. आमी जिवीत उलोवपाक जाय. आमकां कितें दिसती पडटा, आमी कितें आयकता आमच्या काळांनी, आमच्या दोळ्यांनी आमी कितें पळयता तेजेर आमी आमचें धान मन दवरूंक जायना. पूण आमी आमचें धान मन दवरूंक जाय देवाच्या उतराचेर. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा मरण आनी जिवीत. आमी तर जिवीत उलयलें जाल्यार आमचें जिवीत दिता तसलें जिवीत जातलें. उदाहरण, आतां आमी एक बी लायली, म्हणया एक आंब्याची बी लायली. ती बी आतां रुजोन येतली जाल्यार आमकां खंय घालूंक जाय? मातयेन घालूंक जाय. आनी जेन्ना ती रुजता ताका मुनां येतात, ती मागीर ताका पानां येवंक लागतात, तेन्ना तें मागीर व्हडलें जावन जावन ताका फळ येता. तें कसलें फळ येतलें? आंब्याचें येतलें न्हू. तेच भाशेन हें उतर जें कितें आमी उलयतात तेजो परिणाम आमकां भोगूंक जाय म्हणटा. कोंकणीन कितें म्हणटा? प्रोवर्ब्स 18:20 मोडणेचें पुस्तक. तूं कितें उलयताय ताच्या वयल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. सो कोणें मानून घेवंक जाय जें आमी कितें उलयता तेजो परिणाम? आमीच. पूण आमी उलयतना आमकां कितलें बरें दिसता न्हू. आमी कसलेंय उतर उलयतात न्हू. पूण तें उतर जें उलयतात तें एकदां आमच्या तोंडांसून भायर सरलें म्हणटच तेंच घडटलें. प्रेज गॉड. हिंगासर म्हणटा जिवीत, पूण इंग्लीश बायबलार म्हणटा पयलें मरण. पयलें मरण कित्याक घातलां? कित्याक आमी तें उतर चड उलयतात ओ उलयतालीं. पूण आमी सगळीं शिकतात. सो मरण आनी जिवीत तर आमच्या जिबेर आहा जाल्यार आमी कितलीं चतूर आसपाक जाय. उतर उलयता पळय तें उतर कसलें काय उलयता आमी. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सजमता सगळ्यांक कितें म्हणटा तें? आर्गां जेजूक. कितें सजमना विचारात आं. सो कोणाच्या हातीन आहा आमचें जिवीत? देवाच्या. आमचे जिबेर आहा. हूंय आहा.
आमचे जिबेर आहा. कित्याक उतर क्लियरली म्हणटा न्हू, आमी कितें उलयता तेजो परिणाम आमी भोगूंक जाय. जोरी तर आमी जिवीत उलयता जिवीत मेवतलें, जोरी तर आमी मरण म्हणल्यार तुमकां सांगलां जें कितें पवित्र पुस्तका प्रमाणें ना तें मरणाचें उतर. सो आतां आमी कितें करया, उतर उलयतालीं जाल्यार उलयत रावया. आमी हिंगासर शिकोन आमी एक प्रॅक्टीस करया जिवितूच उलोवपाचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां देव फोर्स करिना कितें उलोवंक जाय पळय तेणें चॉयस आमकां दिला. कोत्ता आमकां फोर्स देव ना. सो जेन्ना आमकां सोजमणी येता तेन्ना आमी ती सोजमणी घेवन आमी आमकां एक चूज करूंक जाय आमी कितें उलयतलीं. आमी मरण उलयतलीं न्हू जिवीत उलयतलीं. फॉर एग्जाम्पल जेन्ना आमी दोतोरा कडेन वयता, दोतोर आमकां सांगता न्हू कितें हें जालां XYZ. मागीर आमी कितें करता, तेन्ना आमी म्हणटात जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यान, वो आमी तेंच चिंतूंक लागतात, तेंच उलयतात, तेंच आनीक कोणाक सांगता फोन करून. कोणें आमकां फोन मारलो जाल्यार खबर घेवपाक, हां बरीं, हांव दोतोरागेर गेल्ली, दोतोरान अमको रिपोर्ट दिला. सांगिनात? सांगतात न्हू. पूण तोहें सांगोन आमचें तें दोतोरान दिला तो रिपोर्ट वाडटलो वो आमी बरीं जातलीं? वाडटलो न्हू. हांव म्हणना सांगिनाका, सांगपाक एक आमकां एक सांगोंक जाता. पूण कहें हांव दोतोरागेर गेल्ली, दोतोरान म्हाका हें सांगलां, पूण हांव सोत मानता जेजूच्या गायांनी हांव बरीं जाल्या. आमी आख्खो वगत भावार्थ उलोवपाक जाय. जोरी आमी भावार्थ उलयना जाल्यार जें कितें आमकां आयकोता, जें आमकां कितें दिश्टी पडटा, फॅक्ट्स आमचे कडेन उलोवंक लागता तेंच आमी उलयतलीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन वी गो टू प्रोवर्ब्स 21:23? 21:23 कितें म्हणटा पळय आं. Other translation? कितें म्हणटा हिंगासर? He who guards his mouth and his tongue guards himself from troubles. सो हे ट्रबल जे येता आमच्या जिवितान ते कित्याक लागून येता? आमी जीब आमचे जिबूय सांबाळना आनी आमचें तोंडूय सांबाळनात न्हू. जोरी तर आमकां हे त्रास कोश्ट येता ते आमकां नाका येयल्ले जाल्यार आमी पयलें कितें गार्ड करूंक जाय? आमची जीब आनी आमचें तोंड. पूण जाता काय आमचे कडेन करूंक? जायना न्हू. कित्याक जायना? प्रॅक्टीस केल्यार सगळें जाता. बरें दिसता आमकां ह्या ट्रबलान रावपाक? ना न्हू. सो आतां आमकां खबर आहा ट्रबल्स आमकां केन्ना येता? जेन्ना आमी गार्ड करिना, आमी आमचें तोंड दवरूंक नको उलोवपाक आनी आमची जीब. पयलीं आमी शिकल्या प्रोवर्ब्स 18:21 मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आहा. जरी तर आमी मरणाचें उतर उलयत रावलीं जाल्यार कितें येतलें आमच्या जिवितान? ट्रबल्स येतले. पूण आमी कितें करूंक जाय? आमी जिवीत दिता तें उतर उलोवपाक जाय पवित्र पुस्तका प्रमाणें. आमी उलयता तेन्ना आमकां तें बरें सोजमना आमी कितें उलयलां तें. पूण जेन्ना आमी ह्या ट्रबल्स आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा? हें कशें घडलें? हें कित्याक लागून जालें? हें कित्याक जावंक पावलें? आमी कोणाक गुन्यांवकारी करता? देवाक. पूण देव गुन्यांवकार आहा हितून?
ना, आमचें उतर जें कितें आमी उलयलां पळय तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Can we go to Genesis 1:28? Thank you, Jesus. इंगोर कितें म्हणटा? And God blessed them. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, the birds of the air, and every living thing that moves upon the earth. What, sister? केजेर दोनीपण चलोया म्हटलां? प्रितुमेचेर जें कितें देवान रोचलां तेजेर आमकां दोनीपण चलय म्हटलां. पूण खरेंच काय आमी तेंचेर दोनीपण चलयतात? वो मनशांचेर चलोवंक सोदतात न्हू आमी, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सारकें करता मनशांचेर चलोवपाक? ना. कित्याक ती म्हणटा कितें? गॉड ब्लेस देम एंड गॉड said unto them, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heaven. So आमकां हें दोनीपण दिलां तें रोचणेचेर दिलां, क्रिएशनाचेर दिलां. पूण आमी आमचें दोनीपण कितें चलोवंक सोदता? मनशाचेर. 26 ब्रदर, कॅन यू पुट 26 पळोवया कितें म्हणटा तें. And God said, let us make men. देवान म्हटलें आमी मनशाक रचुया. कोणा सारको रचुया? आपल्या सारको. And let them have dominion over the fish of the sea and over the सेम म्हणटा. पूण कोणा भाशेन रचल्या आमकां? देवा भाशेन. कोही देवा भाशेन म्हटल्यार आमकां रुपान देवा भाशेन दिसता तो ही रचल्यान? कोही आत्म्यान, इन आ स्पिरीट. आमकां आत्म्यान देवान आपल्या भाशेन रचल्या. सो देवान आमकां तेज्या भाशेन रचल्या जाल्यार हेरांकूय रचल्या न्हू सगल्या मनशांक. सो आमकां तेंचें दोनीपण घेवंक जाता? ना. 28 म्हणटा तुमकां आपूण बेसांव दिता, वाडात आनी चडात, आनी सुकण्यांचेर मासलेचेर तुमी तुमचें दोनीपण चलयात. प्रितुमेचेर चलय म्हणटा. म्हूण खरेंच काय आमी प्रितुमेचेर चलयतात? रोचणेचेर चलयतात? ओ मनशांचेर? सारकें देवाच्या उतरा सारकें तें मनशांचेर चलोवपाक? ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जायते फावटी न्हू आमकां कोणें कितें म्हटलें पासून जाल्यार आमकां कितलें आगोड जाता उगीत रावपाक. आमी उगी रावना म्हणून आमी त्या त्रासांक सांपडटा. कित्याक प्रोवर्ब्स 21:23 कितें म्हटलां? गार्ड योर माउथ एंड योर टंग. आमी एक संवय करपाक जाय. आमी नको कितें उलोवपाक जाय ते तेन्ना आमी उगीत रावल्लें अदीक बरें. आमी तो नको जिवीत दिता तसलें उतर उलोवंक जाल्यार आमी उगीत रावल्लें अदीक बरें. कित्याक मरणाचें उतर घोडोन येवचें ना. कित्याक मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां आमी जाणान प्रोवर्ब्स 18:21 मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आहा. आमी उलयता जिवीत, पूण आमचें मन आहा तहेंच आहा.
आमी मनाची नवसोडणी करूंक ना तें उतर घडोवन येतलें. पयलें आमी तर म्हणटा आमी हें उतर उलयता, जिविताचें उतर उलयता, जाल्यार आमच्या मनाची नवसोडणी जावपाक जाय. रिन्यूवल ऑफ अ मायंड. रिन्यूवल ऑफ अ मायंड म्हणल्यार कितें? आमच्या मनाची नवसोडणी. आदलें जें कितें आहा, जी नॉलेज आहा, आमच्या आदले मोतीन आहा, ती आमी कितें करूंक जाय? भायर उडोवपाक जाय. आमी म्हणटात देवाचें उतर उलयतात आमी, पूण आमच्या मोतीन सगळें आदलेंच कितें घडलां तेंच आहा, जाल्यार तें देवाचें उतर घडोवन येतलें ना. आमी जें कितें म्हणटा आनी आमच्या मोतीन जी कल्पना करता ती एक जावपाक जाय. उलयता पळय तेंच आमच्या मोतीन आमी कल्पना करपाक जाय. आमी म्हणटा देवाचें उतर आनी मनान आमचें आदलेंच. आमी तें आदलें कितें आहा तें आमी भायर उडोवंक सोदिना. एक उदाहरण, एक बालदेन उदक आहा मेळ्ळें, ओके, आनी आमकां तितून बरें उदक घालपाक जाय. ती बालदी साफ करून एक बरें उदक भरून दवरपाक जाय. जाल्यार आमी त्या मेळत बालदेन घालतलीं उदक बरें, तेंय उदक मेळ्ळें जातलें न्हू. सो पयलीं आमी कितें करूंक जाय? ती बालदेंतलें उदक आहा तें भायर उडोवपाक जाय आनी ती धुवपाक जाय बरी करून, आनी मागीर तितून आमी उदक घालपाक जाय. मागीर तें उदक मेळ्ळें आसतलें वा नितळ आसतलें? नितळ आसतलें. तशेंच आमच्या जिवितान आमचें जें कितें वायट आहा, पोन्न्या सैमाचें आहा, तें आमी भायर उडोवपाक जाय. आनी ही जी आमकां नवी शिकवण मेवता देवाच्या उतरा प्रमाणें, तेंच आमी भरून दवरपाक जाय. पूण आमी खंय चुकता? आमी आदलेंय दवरूंक सोदता आनी नेय उलोवंक सोदता. घडोवन येतलें ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी आमच्या मनाची तर बोलदवणी करतलीं जाल्यार आमकां कशी करूंक जाता? देवाचें उतर घेवन. देवाचें उतरूच घेवन उलोवन आमी आमच्या मनाची नवसोडणी करूं येता. आनी कितें आमची मनाची नवसोडणी जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमच्याय जिवितान जें कितें आमकां दिसता आकार ना, आमच्या जिवितान सगळो काळोख दिसता, थंय आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर उलोवपाक जाय. पूण जें कितें आमकां दिसता, जें कितें आमकां आयकोंक येता, जें कितें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता तें उलोवंक जायना, पूण आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें. वी हॅव टू बिलीव इन द अनसीन. आमी स्वत मानूंक जाय आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमी आतां साम्स 115:16 घेवया. Psalms 115:16. Thank you, Jesus. NIV. इंगोर कितें म्हणटा? द हायेस्ट हेवन्स बिलोंग टू द लॉर्ड. स्वर्ग आहा तो कोणाचो? देवाचो. बट द अर्थ ही हॅज गिवन टू मॅन. कोणाक दिला अधिकार संवसारान? मनशांक. कोणाचेर दिला? रोसणेचेर दिला. स्वर्ग देवाचो, तितून आमकां अधिकार घेवंक जायना आनी देवाकूय प्रितुमेचेर अधिकार घेवंक जाय. आनी अधिकार आतां आमकां दिला. म्हणजे आमीच आमचें जिवीत खूंय आकार ना, खूंय उजवाड ना, काळोख दिश्टी पडटा, हें उतर उलोवन आमी आमच्या जिविताक
उजवाड हाडपाक जाय. जर तर तेणें दिला आमकां अधिकार, जर आमी अधिकार घेवचो पडलो न्हू संवसारान. आदी आमकां एक खबर नासली. कित्याक कित्याक खबर नासली? कित्याक देवाच्या उतराची आमकां जाणवाय नासली. पूण आतां आमकां हें उतर सांगता, स्वर्ग आहा तो देवाचो आनी प्रितूम आहा ती तेणें कोणाक दिल्या? मनशाच्या भुरग्यांक, आमकां मनशांक दिल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आतां आमी कितें करूंक जाय? अधिकार घेवंक नाका? घेवंक जाय न्हू. कितले जाणां घेतिल्ले नायसून अधिकार? प्रेज गॉड. आमी घेवंक जाय अधिकार. ताका लागून आमी अधिकार दिला तो आमी उजार करिना म्हणून आमचें जिवीत आमी आहा तशेंच पळयतात. जें कितें आमच्या जिवितान येता तें आमी तशेंच घेवन आहान. एक चुकीची गजाल म्हटल्यार आमकां दिसतालें, म्हाका जाल्यार दिसतालें, आतां दिसना, देव करतलो. पूण देवान तर मनशांक अधिकार दिला, जाल्यार कोणाचें आतां ह्या प्रितुमेचेर उलोवन घेवपाक सगलें जें कितें आमकां तयार करून ऑलरेडी दवरलां पळय तें आमचें. एक म्हटल्यार आमचें सगलें जिबेर आहा. आमी कसलें उतर उलयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमता कितें विचारूंक जाय? सो हिंगासर आमकां क्लियरली सांगता, द हायेस्ट हेवन्स बिलोंग टू द लॉर्ड. देवाचें. तेकाच अधिकार आहा स्वर्गार आनी प्रितुमेर तेणें आमकां मनशांक दिला. सो आमकां अधिकार दिला तो आतां आमी घेवया न्हू. कसो घेवंक शकता आमी? उतर उलोवन. आमकां जें कितें दिसती पडटा तें सगलें उतर उलोवनूच घडलेलें आहा. आनी आमकां आतां हेज्या फुडें कितें जाय तें करून दवरलां तें आमी पळयतलीं जाल्यार आमकां तें उतरूच उलोवपाक जाय. जेन्ना आमी उतर उलयता तेन्ना एक पावर रिलीज जाता, भायर सरता आमच्या तोंडांसून, एक पदवी. आनी त्या उतराक पदवी आहा तें उतर क्रिएटीव पावर हें करपाची ओ डिस्ट्रक्टीव पावर. म्हणजे काळोखाची पदवी उलोवपाक ओ उजवाडाची. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हेच्या पयलीं हांव म्हणटालें न्हू की आमी उलयलेंच म्हणून जायना उतर. कितें गरजेचें? मनाची आमची नवसरणी न्हू. मनाची नवसरणी करपाची गरज न्हू. आमच्या मनान तर आदलेंत आहा, आमी उतर उलयता तोंडांसून. कॅन वी गो टू रोमन्स 12:2? थँक्यू जीसस. Do not conform any longer to the pattern of this world. ह्या संवसाराची चाली प्रमाणे तुमी चलो नाका म्हणटा. But be transformed by the renewing of your mind. कितें म्हणटा? नवसरणी करप तुमच्या मनाची. आतां ती नवसरणी करतली जाल्यार आमकां कशी करूंक जाता? देवाच्या उतरां. Then you will be able to test. Can you go down? Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. कितें म्हणटा? देवाचें जें कितें बरेंपण आहा तें आमकां कशें कळटलें? तेज्या उतरांतल्यान. Any other translation? Simple one.
पयलो कितें म्हणटा रिन्यूविंग ऑफ युअर मायंड दॅट यू मे प्रूव वॉट इज दॅट गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड. आमकां कितें बरें तें कशें कळटलें? प्रेज गॉड. तेच्या पयलीं आमी ह्या संवसाराची न्हू, आमी ह्या संवसाराची चाली रिती प्रमाणे चलोवंक जायना. आमकां तर एक भलदवणी पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत, जाल्यार वी हॅव टू रिन्यू अवर मायंड. वी कॅनॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. आमकां ह्या संवसाराची रिती चाली प्रमाणे चलोवंक जायना. आमकां आमच्या मनाची नवसणी करूंक जाय. आनी आमच्या मनाची नवसणी तर आमी करतली जाल्यार ह्या उतराकूच उतरून पदवेचें आमच्या मनाची नवसणी करपा खातीर. आनी जेन्ना आमी ती नवसणी करतली तेन्नाच आमकां कळोन येतलें देवाचें कितें बरेंपण आमचें जाय आहा पळय तें. तेचें परफेक्ट आनी गूड एक्सेप्टेबल जें कितें बरें तें आमकां कळीत जातलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाक जॅम येता ती हालेलुया म्हणया. आर्गा जेसूक. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. सो हेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी जायते आमकां कितें दिसती पडटा तें उलयत रावतात न्हू. तुमी उलयना दिसता न्हू. तुमकां कितें जाय तेंच उलयतात तुमी. दिसती पडटा तें उलोवंक जाय आमी नाका न्हू. आमकां कितें पळोवंक जाय तें आमी उलोवंक जाय. उदाहरण जेन्ना देव अब्रामा कडेन उलयलो एका विजनान तेन्ना अब्राम भिरांतीन बोल्लोलो न्हू. खबर आहा तुमकां? कॅन वी गो टू जेनेसीस 15:1. हिंगासर आमी पळोवया अब्राम कसो उलयतालो तो आख्खो वगत आनी जें कितें तो उलयलो तें तेज्या जिवितान घडोवन येयलें. आफ्टर दीस थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू अब्राम. देवाचें उतर अब्रामा येयलें एका विजनान आनी ताणें ताका म्हटलें फियर नॉट. कितें म्हटलें? भिये नाका. कित्याक म्हटलें देवान ताका भिये नाका? देवाक खबर आसली तो भिरांतेन जियेता म्हणून. फियर नॉट अब्राम, आय एम दाय शील्ड. Can you go up? I am thy shield and thy exceeding great reward. Thank you, Jesus. Any other translation? इंगर कितें म्हणटा? Do not be afraid, Abram. I am your shield. Your reward shall be very great. कितें म्हणटा? Your reward shall be very great. तुका एक बरो इनाम हा, व्हडतो इनाम हा म्हणटा. पूण त्या टायमार जेन्ना देव अशें म्हणटा अब्रामाक तेन्ना अब्रामाक खरेंच दिसता काय की देवाचो व्हडलो रिवॉर्ड आहा ताका? सकयल वाचया. Abram म्हणटा, Abram said, Lord God, what reward will you give me? कितें म्हणटा? तूं आनी म्हाका कसलो इनाम दितलो? Since I am childless. कितें म्हणटा तो? Childless. सो तेणें
आपल्या मोतीन आपण सदांच तेणें इमॅजीन केल्लें, कल्पना केल्ली की आपूण चायल्डलेस. जरी तर आमी कित्याचेर कल्पना करता तेंच आमच्या जिवितान घडटा. सो अब्रामाच्या जिवितान तोहेंच घडलें. ताका दिसलें की तो चायल्डलेस आनी तो उलयत आसलो तें आपूण चायल्डलेस. जेन्ना ताका विचार केलो तेन्नाय ताणें म्हटलें आपूण चायल्डलेस. ताका फुडें कोणें तरी म्हटलें आसतलें न्हू, तुका आनी भुरगें जावचें ना. आसतात थोडीं अहीं भुरगीं नासतना आसतात. अहें जावं येता. देवान आमकां बेसांव दिलां वाडोंक आनी चडोंक न्हू, सोसूत वाडोंक आनी चडोंक. सुरवातेक थावन दिलां. आनी अब्राम ते भिरांतेन जियेतालो. ते भिरांतेक लागून तो उलयतालो आपूण चायल्डलेस. आपल्या भुरग्यां ना. जेन्ना आमी कितें ना म्हणटा तें नाच घडटलें. तें घडोवन येवचें ना. पूण आमकां कितें पळोवंक जाय तें आमी उलोवपाक जाय. थँक्यू जीसस. कॅन वी गो टू 15:5? देवान पळय आतां कितें केलें. कित्याक अब्रामाचें मन तर सारकें आहा की आनी कांयच उपाय ना, आपूण चायल्डलेस. पूण देव ताका कितें म्हणटा, एंड द लॉर्ड ब्रॉट अब्राम आउटसायड हीज टेंट इंटू द नायट एंड सेड लूक नाव टुवर्ड्स द हेवन. देवान कितें म्हटलें, तूं आतां स्वर्गार दोळे लाय आनी पळय. कितें पळय? नोखेत्रां मेज एंड काउंट द स्टार्स. सो आमी नखेत्रां मेजल्यार भुरगीं जातलीं. सो आतां आमकां कोणें सांगलें आमी भुरगें ना जाल्यार आमी सांगया न्हू, नखेत्रां मेज भुरगीं जातलीं. सारकें? देवान ताका कित्याक सांगलें? कित्याक तेज्या मनान पळय कितें आदलें आहलें, तो चायल्डलेस भुरगें ना, तेजें आतां मन बदलोंक जाय म्हणून तेणें ताका ती एक कितें म्हणटात, देवान ताका एक म्हटल्यार तेजें मन तेतूंतलें भायर काडपाक ताका हें करूंक लायलें. नखेत्रां मेजूं येता कोणाच्यान? कोण आहा हिंगासर नखेत्रां मेजूंक जाता म्हणटा? ना न्हू. तो मेजीत रावतलो पूण तो थंयच पावतलो, तो इसोत्तलो न्हू. सो तो तितून बिजी उरतलो. कित्याक ताणें ताका दिलें तें? फुडें वाचया. इफ यू आर एबल टू काउंट देम देन ही सेड टू हिम सो शाल योर डिसेंडंट्स बी. तूं तर मेजताय जाल्यार तितली तुजी सोसत आसतली. पूण खऱ्यांनीच काय ताका जातालें मेजूंक? तो बिजी उरतलो न्हू मेजपाकूच थंय. कित्याक देवान तर ताका सांगलां जितली तूं मेजताय तितली तुजी सोसत जातली. आनी कित्याक सांगलें? तेजें मन तर आदल्या हेजेरूच आहलेलें, भुरगें ना. अहीं आमी आमच्या जिवितान कितल्या आमच्या एरियाजान आमी हान की आमकां दिसता कितेंच केल्यार पासून आनी कितेंच जावचें ना. अहें हा कितें देवा कडेन कितें जायना म्हणून. जें मनशा कडेन जायना तें देवा कडेन जाता. पूण आमी कितें करपाक जाय, जेन्ना आमी घुस्पन हान तेजेर आमी धान मन दवरलां जावचें ना, तें आतां आमी जावचें ना तें जालें म्हणून स्वत मानपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कित्याक रोमन्स 10:17 देवान ताका प्रॉमीस दिली. कॅन वी गो टू रोमन्स 10:17? Romans 4:17. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. कितें म्हणटा हिंगासर? Romans 4:17. As it is written, I have made you. कितें म्हणटा? देव कितें म्हणटा? I have made you the father of many nations. कोत्तलो म्हणटा? केला म्हणटा. पूण जेन्ना अब्रामान नखेत्रां मेजलीं तेन्ना रोखडोच तो ताका रोखडें मेवलें. ताणें कितें उलयलें तें कितलीं वर्सां लागलीं? 25 वर्सां लागलीं.
तेका भासावणी हितून 25 वर्सां लागली तेका ती भासावणी पळोवपाक तेज्या जिवितांत. गुडे तेजोय भावार्थ हालतालो धोलतालो आसतलो मदेकांत. ही वॉज लेबरिंग इन हीज फेथ. आमकांय जायते फावटी आमी हालता धोलता न्हू, एके एरियान आमचें कितें आमी हें करतात तें आमकां जायना, खूब टायम लागता. कित्याक आमी आमच्या भावार्थान स्ट्रॉंग नात. आमचो भावार्थ हालता धोलता पूण कितें दिसती पडटा तें आमी उलोवंकूच जायना. अब्राहम फकत आपल्याक दिसती पडलें तेंच उलयलो म्हणून तेणें तें म्हटलें आपूण चायल्डलेस. पूण हिंगासर देवान तेका भासावणी दिली. इट इज रिटन, आय हॅव मेड यू द फादर ऑफ मेनी नेशन्स इन द सायट ऑफ हिम इन हूम ही बिलीव्ड. तेणें किजेर स्वत मारलें? देवाचेर. दॅट इज गॉड हू गिव्स लायफ टू द डेड अँड कॉल्स into being that which does not exist. जुंय जिवीत ना थंय जिवीत फावो जाता. आनी जें कितें मेल्लें हा तेका जिवीत दिता. कितें दिता? उतर. ही गिव्स लायफ टू द डेड म्हणटा, मेल्ल्याक जिवीत दिता. आनी जें कितें आमकां दिसती पडना तें आमकां दिसती पडटा. पूण कितें करूंक जाय? आमी तें उतर उलोवपाक जाय. अब्राहम सारकेंच सोडलेलें, तेका दिसोंकूच ना तेका आनीक भुरगें फावो जातलें म्हणून. जायते फावटी आमच्याय जिवितान ही खूब जाणां येतात न्हू सांगपाक, आमकां भुरगें ना. तेन्ना आमी कितें म्हणटात काय? हें तर उतर आमकां खबर आहा, हें उतर आमी तांकां सांगपाक जाय. कित्याक देव तर म्हणटा आय हॅव मेड यू. आपणें तुमकां ऑलरेडी माय आनी पाय केल्या. जरी तर ही भासावणी तेणें अब्रामाक दिली जाल्यार आमी अब्रामाची डिसेंडंट्स, जाल्यार ही भासावणी आमी आमच्या जिवितान उचारूंक जाय आनी उलोवंक जाय. आनी थंय जिवीत ना थंय जिवीत घडोवन हाडोवपाक जाय. आमकां कितें दिसती पडना थंय उलोवन आमकां दिसती पडटा तें हाडपाक जाय. जर तर तेणें अब्रामाक दिलें जाल्यार आमकांय दिलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आमी कितले फावटी उलयतात काय आमची जिविताची परिस्थिती? आमी उलोवन आमी इमॅजिनूय तेंच कोत्ता, ना 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 म्हणून तें मागीर आमकां कांयच दिसती पडना उजवाडाचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आमी तर पोन्न्या हितूंतली भायस सोदतली जाल्यार आमच्या मनाची नवसणी करप भोव गरजेचें. अब्रामानूय तेंच केलें. देवान तेका सांगलें, जितली नखेत्रां तूं मेजताय तितली तुजी सोंसत आसतली. आतां तेणें कितें केलें? चायल्डलेस जावन तेणें आतां तो म्हणूंक लागलो आय एम द फादर ऑफ मेनी नेशन्स. हांव जावन आसा बापूय खूब राष्ट्रांचो. पूण खरेंच तो बापूय आसलो? दिसतालें तेका भुरगीं? ना. पूण तेणें भावार्थान स्वत मानलें आनी भावार्थ उलोवपाक लागलो. आनी उलोवन खरेंच तेका पोवंक पावलो तो. Genesis 15:6, can we go? 15:6 or 5? Thank you, Jesus. Down. Eight one. Okay, thank you, Jesus. Okay, I'll come back to that later. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. आमी खूंय आसली? ओके. सो देवाचें उतर तर म्हणटा आमकां ऑलरेडी राष्ट्रांची आवय आनी राष्ट्रांची बापूय केला, जाल्यार आतां आमी कितें दुसऱ्यांक सांगतलीं? जेन्ना कोण आमकां येवन सांगता भुरग्याच्या बद्दल ना म्हणून,
आमी आयकोन घेवया तें ओ देवाचें उतर तांकां दिवया. ही देवाच्या उतराची बी तांच्या जिवितान किल्लत घालया. आमकांय त्या टायमार बरें दिसता न्हू कोण सांगता तेन्ना आयकोपाक. सांगना तुमकां येवन कोण? एका घोराब्यान तर भुरगें ना जाल्यार सासूमाय येवन बी सांगता न्हू. आमी आयकोतात न्हू, कित्याक आमी त्या उतराक अग्री जातात ना म्हणून. आनी मागीर आमचो आन्सर कितें आसता? मागता तुज्या पासत. पूण हिंगर कितें गरजेचें? स्वत मानप की ऑलरेडी देवान तांकां केल्या म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हें उतर आमी कितलें उलोवपाक जाय. हो एग्जाम्पल आब्रामाचो घेतला, कित्याक तो तेंच उलयतालो आनी तेंच घडोवन येयलें. पूण जेन्ना ताका देवाच्या उतराची देव तेजे कडेन उलयलो आनी ताका भासावणी दिली, ती भासावणी घडोवन येवपाक ताका 25 वर्सां लागलीं. आमच्या जिवितान आमकां दिसता आसतलें न्हू कांय जायना, हें उतर कांय काम करिना. पूण ह्या उतर जावन आसा पदवेचें, उतर जावन आसा जीव. ते उतराक जीव आसा. कॅन वी गो टू Hebrews 4:12? कितें म्हणटा? For the word of God is living and active and full of power. हें उतर कसलें? आख्खे पदवेचें जीव हें उतर. आनी तें काम करीत रावता. हें उतर जावन आसा बी न्हू. पूण उदाहरणाक तर आमी एक बी घेतली आनी आमी पयली तें आमकां तितून जीव आहा म्हणून आमकां कळटा? ती बी आमी ओपन केली जाल्यार आमकां दिसती पडटा जीव? ना, पूण त्या बियेची पोटेन्शियल आहा जिवीत दिवपाक. तेच भाशेन ह्या उतर जावन आसा एक बी. आमकां दिसती पडना त्या टायमार, पूण जितलें आमी तें उतर उलयता आमच्या तोंडानसून, आमी ती बी जितलें आमी उलयता आमी ती बी रुजोंक घालतात. वी आर प्लांटींग दॅट सीड. पूण खूब फावटी आमकां दिसता आरे हें कांय काम करिना. आमकां दिसती पडना, पूण तेका पदवी आहा. तें पदवेचें उतर जावन आसा पदवेचें. एक्टीव एंड फूल ऑफ पावर, इट इज शार्पर देन एनी टू-एज्ड स्वॉर्ड. ते एके तलवारी भाशेन, दोनी वाटेन पांजलोले तलवारी भाशेन. सो जें कितें आमच्या जिवितान आमकां काळोखाचें दिसता, हें उतर उलोवन आमी तें जें कितें सैतानाचें मान्य आहा, सैतानाचें आमचे थंय कितें आहा तें कातरोन काबार जाता. इट डिस्ट्रॉयज एवरी योक ऑफ द इवल वन. पूण आमी हें उतर उलोवपाक जाय. संवसार घडपाकूय देवाक उतर उलोवचें पडलें आनी ह्या प्रितुमेचेरूय आमकां आतां हें उतरूच उलोवचें पडलें. जितले मेरेन आमी उतर हें उलयना, आमी कितेंच पोवंक पावची ना. आमी उतर उलयतात, मनान आनीक कितें घुंवता. आमी हिंगर बसलेलीं आहात, आमी आमचे उतर जे परगोटणी जाता ताका आमी आमचो कान दिवपाक जाय. वी हॅव टू बी एटेंटीव टू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड. आमी हें उतर सारकें कानार घेवपाक जाय. जायते फावटी हांवूय जेन्ना रितरांक बी वयतालें तेन्ना हांव बसतालें, म्हजें धान मन आनीक खंय. उतराची परगोटणी जाता, पूण तें म्हाजें खरेंच म्हाका हांव तें म्हाज्या जिवितान हांव ल्हान घेतिली जाल्यार हांवें ताका आयकोचें पडलें न्हू बरें करून. जितले मेरेन हांव आयकोना म्हाका कांयच फायदो जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता कोणाक कितें क्वेश्चन्स आहा? प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमी हिंगा स्टॉप करुया. थँक्यू जीसस. सर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दितां ह्या वेळा खातीर, हे शिकोवणे खातीर. जें कितें उतर हें भायर गेलां म्हज्या तोंडानसून, तुवें आमकां हें सोंपें करून दिलाय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उतर जावन आसा काम करीत रावता ते दोनूय वद्दान पाजलेल्या तलवारी भाशेन. जें कितें सैतानाच्यो मांडण्यो आहा तेचो नाश कोत्ता. जितलें आमी हें उतर उलयता तितलें आमच्या जिवितान जें कितें वायट आहा तेचो नाश जाता. पूण आमी हें उतर उलोवपाक जाय. आनी तुवें आमकां शिकयलाय हें उतर कशें काम कोत्ता, कशें आमच्या जिवितान जंय काळोख आहा थंय उजवाड जातलो जाल्यार आमी हें उतर उलोवपाक कितलें गरजेचें पळय तें. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड.